आयच्या पयल्या वचपाचेर थोडो नियाळ आमी करचे प्रयत्न करया. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयचें पयलें वसाप आमी उगडापण पुस्तकांतल्या वाचपांत आयकलें. नव्या सोल्ल्यांतलें निमाणें पुस्तक हें जावन आसा जुआंक केल्लें उगडापण. आनी जर ह्या बुकाची पुस्तकाची भास आमी समजून घेतली जर ती चड जावन सांकेतीक भास जावन आसा. सीदा उतरांनी आमकां समजूंचे परी थंयसर बरयल्लें ना. आमी इल्लें चिंतून नियाळन समजून घेवंक प्रयत्न केल्यार मात्र जें कितें थंय बरयलां तें आमकां समजता. नाजाल्यार चड थावसान अपार्थ जावचो चडच. त्या देखून थोडे बरयणार जाणारे म्हणटात की बुक ऑफ रेवलेशन इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, ऑल्सो कॉन्ट्रवर्शियल बुक. कॉन्ट्रवर्शियल म्हळ्यार ती घुसपड गोंदळ आसा म्हणून न्ही, बगार समजून घेवंक अर्थ करून घेवंक थोडे कश्ट जातात म्हणले वरवीं. अशें आसता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी हें वाचप आयकलें आनी ही वाचपां सादारण काळ जावन अद्वेंताच्या काळाक म्हणजे क्रिस्तियानाच्या काळाक तयाराय जावन ही वाचपां आमकां दिल्यांत. गेल्या त्या आयतारा क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी केलें आनी परवांच्या आयतारा नवो काळ आमी प्रारंभ करता आनी ह्या मदें ही वाचपां आमकां आसात. सांजुआवन पाटमोस म्हणल्या एका द्वीपाचेर आपलें दर्शन ताणें देखल्लें आनी हें दर्शन आपल्या उतरांनी ताणें घालता आसतना पिंत्रायतना सांकेतीक भास ताणें वापरल्या म्हणलें ह्या संदर्भार आमी उडास दवरचें भोव गरजेचें. हें पुस्तक बरयतना खंयच्या काळार वा संदर्भ कसो आसुल्लो, संदर्भ खंयच्या काळार हें पुस्तक बरयल्लें म्हण समजून घेतल्यार आमकां मुखार भोव उपकारा पडटा. सुरविली पवित्र सभा मोगाचें न्हू बाबिलोन रायाच्या अधिकाराचेर कश्ट जाली. बाबिलोन राय इस्रायल लोकांचेर आपलें राजवटपण चलोवन आसतना तांकां कश्ट आसले. निराशा, भें, आपादैर लोकां मदें आसतना मुखार कितें क्रिस्ती धर्म आमी प्रारंभ केल्लो तो नवो धर्म कितलो वेळ रावत, कितलो काळ बाळवत, असली पुरा दगदोनी आसतना आमचो फुडार कितें जायत असल्या भिरांतेन आसता आसतना जुआंवचें पत्र, जुआंवचो बूक पुस्तक एक प्रेरण जावन तांचे मुखार येता आनी तांकां सांगता की कश्ट आकांत मुखारी येतले, दोगदोनयो मुखार येतल्यो, पूण तुमी धैर्य सांडचे नाका. कित्याक कितलें तुमी धैर्याची येतात. रगत वारोंक सग तुमी तयार आसा जाल्यार तुमचो भावार्थ व्यर्थ जावचो ना म्हणलो संदेश जुआंव दिवंक आश येता. आनी त्या देखून पाटिमो म्हणले बरी नव्या क्रिस्ती परजेक सुरविल्ले पवित्र सभेक धैर्य दिवचे खातीर म्हणले बरी, तांचे पाठ पडचे म्हणले बरी हें पत्र आसा. मोगाचें न्हू थंयसर 2 शारांचो उल्लेख केल्लो आमी आयकता. एका कुशीन थंयसर आसा बॅबिलोन शहर आनी एका कुशीन आसा जेरुसलेम शहर. आनी ती दोनूय शार आमी समजून घेतलें जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमकां खंडीत जावन आयच्या दिसाचें वाचपाचो सार कळटा. बॅबिलोन जेरुसलेम शहर जुआंवची पवित्र सभा, कश्टांची पवित्र सभा, न्याय निती खातीर झगडूंक कमरबंदची पवित्र सभा, तें जावन आसा जेरुसलेम शहर. आनी दुसऱ्या देगेन आसात बॅबिलोन शहर. आनी बॅबिलोन शारा विशयान ती उलयतना तांणी उल्लेख केल्लो आमी पळयलो. तें एक देवस्थानाचें ठाणें आनी थंयसर आसा पाताक, थंयसर आसा अधिकाराची आशा. आनी त्या देखून पवित्र सभे मदें म्हणजे जेरुसलेम शारा मदें आनी बॅबिलोन शारा मदें एक झूज जावन आसा. आनी हें झूज
मुंदरसून वेता आसतना मोगाचें न्हू आमी समजून घेवंक जाय झुजानंत जिखोवंक जाय झुजा थळार झुजोवंक जाय पोळण धांवल्यार झुजू कोणाच्यानी जिखोवंक जायना आनी असली परिस्थिती आसतना जेरुसलेम शहराक आनी तशेंच बबिलोन शहराक झुजची परिस्थिती आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो एक संगत जुवांव आमच्या मुखार दवरता कोण आमचो मुखेली कोण आनी ती सर जुवांव म्हणटा की आमचो मुखेली जावन आसा व्यक्ती न्ही मनीस न्ही दैरादीक सोजेर न्ही आमचो मुखेली आमचो थांडेली आमच्या झुजाक मुखार वरचो कमांडर जावन आसा देवाची शेळी जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी हें झुजू ताचें झुजू आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी ताचे सांगाता समकोल्यार पुरो कित्याक आपल्या कश्टा मरणा वरवीं देवाची शेळी जावन आसल्या जेजून हें झुजू झुजला जैते वंदला आनी ताच्या फाटल्यान जर आमी प्रयाण केलें फाटल्यान आमी गेल्या आमची झुजू जिखतल्या म्हणलो संदेश आमकां दिता आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पयल्या वाचपांत सुरवेरेस आमी आयकलें थंयसर आंज आनी बोम मारचें आनी म्हणचें ओडल्या तळ्यान सांगचें पडलें बॅबिलोन शहर महाशहर बॅबिलोन पडलें मोगाचें न्हू पडलें पळय कितें पडलें आनी बॅबिलोन शहर म्हळ्यार कितें हें समजूं जाय जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी जुवांव केल्ल्या उगडापणाच्या 17व्या अध्यायांत बॅबिलोना विशयांत सविस्तार विवर थंयसर आसा आनी हो 17व्या अध्यायांतलो विवर आमी समजून घेतले जाल्यार बॅबिलोन शहर कितें जावन आसलें म्हूण आमकां थंय समजयता कितें जावन आसलें बॅबिलोन शहर जावन आसलें अनितीचें हंकाराचें आनी असताचें भुयार देमसाराचें सान अशुद्धात्म्याचें ठाणें तें जावन आसा म्हणून आमकां जुवांव सांगता आनी असलें एक शार नाच जावन गेलें आनी त्या देखून आंज बडवे संतोशान म्हणलें पडलें तें महा बॅबिलोन कशें पडलें तें आमी आयकलें पूण कित्याक पडलें बॅबिलोन शारान कसली चूक केली आमकां जुवांव सांगता की पयल्यान पयलें बॅबिलोन शारान केल्ली चूक जावन आसा भावार्थ्यांक कश्टोवची सुरविल्ली पवित्र सभा सताक आनी नितीक साक्ष जावन जियेताली आनी ही पवित्र सभा जेजूच्या शिकवणेक आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेक लागू जावन आपलें जिवीत बांदून हाडलें आनी तेन्ना सांजू हांव म्हणटा तांकां तांचो भावार्थ पाळूंक आनी भावार्थ प्रसार करूंक बॅबिलोन आड रावलें आनी ताणें केल्ली पयली सुक्ती जावन आसा देवाक म्हणूची पवित्र सभेची शिकवण मुखासून वरचें हक्क तांकां आसलें जाल्यार बॅबिलोन शहर निती विरोध असता विरोध रावली आनी तसली चूक ताणें केली दुसरी चूक केचें बॅबिलोन शहराच्या रायान आपणाकच देव केलें रचनेक सोडलें रचनाराक सोडलें आनी रचनेंत तांकां देव जालो आपले अधिकार ताणें ओड म्हूण चिंतलो म्हजे लागीं बोळ आसा म्हजे लागीं सकत आसा म्हजे लागीं ग्रेस्तकाय आसा आनी म्हाका कोणाची गरज ना म्हणून एका निजा देवाक ताणें पयस दवरलें आनी आपुणूच श्रेश्ठ जावन आसा आपुणूच सर्वस्व जावन आसा आनी त्या देखून आपणाकच मान करी जाय आपणाच्याच नांवार ताणें मागणें भेटय जाय आराधन करी जाय म्हणून लोकांक सांगलें मात्र न्ही आपणाच्योच मुर्ती ताणें केल्यो दुसरी चूक निजा देवाक सोडलें मनीस देव जालो देवाक पयस केलें आपुणूच देव जालो तिसऱ्यान अनितीचें ठाणें तें जावन आसलें कित्याक मनीस कितें जावन आसा मनीस अस्कत जावन आसा मनीस पत्की जावन आसा आनी आमी कितें करूंक सोदता अनीत अवकाशाक आमी अनितीत ओंपता कित्याक आमचे लागीं आसचें तें आनी बॅबिलोन तेंच करूंक पावलें कित्याक एका निजा देवाक ताणें पयस केलें आनी आपणा लागीं कितें आसा तें ताणें वांटूंक सुरू केलें ओपूंक सुरू केलें कितें आसलें उणेपण अस्कत काय पथाक आनी हेंच ताणें दिलें आनी अशें 3 रितींनी बॅबिलोन शहर सूख करूंक शकलें आनी अशें आसलें बॅबिलोन शहर नास जालें कशें नास जालें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें
थंयसर एक बळवंत दूत मुखार येता आनी दांत्या फातर तो फातर वयर तावन सकला घालता, दर्यांत उडयता आनी तो दर्यांत बुडटाना तो म्हणटा अशेंच बॅबिलोन शार नाश जातलें, म्हणजे तें परत्यान उठोवन येवचें ना आनी मुखार दिश्टी पडचें ना, संपूर्ण फॉर एवर डिस्ट्रॉयड. बॅबिलोन शार संपूर्ण नाश जाता आनी कोण करता? देवूच करता म्हणून आमकां सांजू हांव सांगता. दुसऱ्या वाटेन हें शार कशें नाश जाता? खरगां थंयसर येता, दुकोळ पडटलो, पिडा शिडा येतली आनी अशें दुसऱ्या नमन्यांनी बॅबिलोन शार नाश जाता तो म्हणटा. आनी अशें नाश जाताना मोगाच्या भावान भयणीनो कोण रडता? पयल्यान पयलें शेजारचे राय रडतात. वसाप म्हणटा की थंयसर बॅबिलोन शार नाश जाताना आयिल्लो दोर पडोवन शेजारचे राय रडतात. कित्याक? बियान ते रडतात. तांकां बॅबिलोना जाल्ली गत आमकांय जातली म्हणल्यार त्या बियान ते रडतात. आमी पथकान आसांव, आमी इगर्ज कश्टीत हांव, आमी इगर्ज तेच्या विरोध आसांव, तांकां तसो बावार्थ पाळूंक आनी बावार्थ प्रसारांक सोडिना, आमची गत तसलीच जातली म्हणल्यार बियान थंय रडतात म्हणून आमकां वासाप सांगता. दुसरे कोण रडतात? व्यापारी. कित्याक? पयलें बरें आसतना बॅबिलोनान जायते जण मोलाक वस्तू घेतल्यो आनी हांणी ग्रेस्त जाले, पूण आतां थंयसर दुकोळ आसा, पयशे आसात, हांच्या लागीं वस्तू आसात व्यापारिस्ता लागीं, पूण काणयोचे मनीस नात. अशे व्यापारिस्ताय रडता म्हणटा वावरयणार. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमकां क्रिस्तांवांक संदेश कसलो? पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां हर एकल्याक एक संदेश, गरजेचो संदेश आयची वाचपां दिवंक आशेतात. पयलो संदेश जावन आसा भायर सरा. जे कोण भितर आसात ताणें भायर वचूंक जाय आनी कोण शाराच्या भायर आसात ताणें भितर सरोंक नवचो म्हणटा. हाचो अर्थ कितें? अर्थ इतलोच मोगाच्या भावान भयणीनो, अनिती सांगता, असता सांगता, अधर्मा सांगता, जे कितें क्रिस्ती न्ही, जे कितें इगर्ज मातेचें न्ही, ताचें सांगता. तूं आसाय जाल्यार तो सांगात सोडू आनी पयस वच, सोण सोडू. कित्याक? इगर्ज माता असता खातीर जियेना, इगर्ज माता अन्याया खातीर ना, इगर्ज माता आसा सता खातीर, निती खातीर, बोगसण्या खातीर, मोगा खातीर. आनी जे कितें हाचे विरोध आसा आनी हाचे सांगता कोण जियेता तांचो सांगात आमी सोडूंक जाय आनी पयस वचूंक जाय म्हूण आमकां सांगता. लोटाचें उदाहरण मोगाच्या भावान भयणो तुमच्या मुखार हांव दवरतां. सोडोम आनी गोमोर्रा नाश जावच्या पयलें देवान लोटाक आनी ताच्या कुटुंबाक सांगलें, तुमी सोडून वचा, फाटीं वचा, सगळें सोदोम आनी गोमोर्रा सोडून वचा, कित्याक हें नाश जाता. आनी आमकां आज देव तेंच सांगता, केन्ना थंयसर अणीत आसा आमी असता सांगता संबंद दवरूंक जायना, अणिती सांगता संबंद दवरूंक जायना. कित्याक क्रिस्ती धर्म आनी ह्यो संगती कितें आमकां आसात त्यो आमी पयस दवरूंक जाय पयल्यान पयलें. दुसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमकां वेळ चड ना. दुसरें संदेश आमकां सांगता की आमच्या लागीं वेळ ना. आमचें जिवीत मोगाच्या भावा आनी भयणीनो एका उदकाचेर आसतलेल्या बुळबुळ्या बरी. आज आसा, फाल्यां ना, फाल्यां सोडा, थोड्याच वेळान ना. कित्याक बुळबुळो थोड्या काळाक मात्र जियेता. तशेंच आमच्या जिवितां मोगाच्या भावा भयणो, आमी जायतो वेळ आसा म्हूण चिंतून फाल्यां पळया, आज वडणी, फाल्यां नवें जिवीत प्रारंभ करया म्हूण चिंतल्यार मोगाच्या भाव भयणीन आमी सुकतांव. आमकां आज ह्या घडये बदलावनाची जिवीत आपोवंक आयल्या. त्या देखून कितलो काळ आसा मुखार म्हूण चिंतच्या बदला की आमी मोगाच्या भाव भयणो कितले बेगीन जाता तितले बेगीन नवी जिवीत प्रारंभ करूंक गरज आसा म्हणून आमकां हें वाचप सांगता. तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणो, वायट ससनाक जियेना. सत ससनाक लिपोवन दवरूंक जायना. अन्याय ससनाक लिपोवन दवरूंक जायना म्हणलेंय सत मोगाच्या भाव भयणो तिसरो संदेश आमकां दिवंक सांगता. एक ना जाल्यार एक दीस सत जिखोवंकूच जाय, अन्याय नाश जावंक जाय. आनी त्या देखून आयचे वांजेल म्हणून हें पुरा करतना तुमची तकली उबारून धरा आनी म्हणा, कित्याक देवाचें राज लागीं पावलां. मोगाच्या भाव भयणो, आज आमी हर एकल्याणें हें समजून घेवंक जाय. सत एक ना जाल्यार एक दीस जिखता
अन्याय एक नाल्यार एक दीस नाश जाता आनी हें असत नाश करूंक असत्य नाश करूंक तुमकां आनी म्हाका आपोवणें मेळ्ळां. मगाच्या भाव भयणो अखेर करच्या पयलें निमाणें संग तुमचे मुखार दवरूंक अशें येता. आमी क्रिस्तांवां जावन आसात ह्या समाजाचें कोशेड. वी आर द कॉन्शियन्स ऑफ द सोसायटी. जर आज समाज आमचे विरोध आसा जाल्यार आमी उडास दवरूंक जाय की आमचो संको सडटा म्हणल्यार एकाच कारणा खातीर न्ही. आमी असता खातीर अनैती खातीर झुजता म्हणल्यार आनी एका कारणा खातीर आमकां समज दुरसता म्हणल्यार उडास दवरा. तशें म्हणून असता सांगात आमी सांगाता वचोंक जायना. अन्याय विरोध आमचे हात मेळोवंक जायना कित्याक आमी कोशेड जावन आसा. जर कोशेड मेलें समाज मेल्ले बरे. त्या देखून मगाच्या भाव भयणो आज आमकां एक आपोवणें दिलां आनी त्या आपोवण्या प्रमाणें आमी हर एकल्यानी जियोंक आसा. हेंच आपोवणें तुमचें आनी आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया आनी गरजेची कृपा आदार त्याच सोम्यातावन मागोवन घेवया.